जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय यशोदनंदन जय ब्रजजनरंजन, जय यमुनतीरवनचारी। आजानलम्बितभुजो कनकावधातो, संकीर्तने कपितरो कमलायदाक्षो, विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो, वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथानिदं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम मास की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री गौरनिताई की जय, पंचतत्व की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आम्ही आयच्या चर्चा विषय आसा भगवद्गीताच्या 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग। हे विषया वयली चर्चा करूंक म्हाका एक दिव्य सेवा दिवन अनुग्रह केलेलें इस ग्रेस मुरलीधरन शरण प्रभुक आणि टीमाक हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद आणि आभार व्यक्त करता। तशीच हांगा उपस्थित जाल्लेल्या सगळे भक्तजनांक वैष्णव जनांक हार्दिक स्वागत करता आणि आशीर्वाद याचना करता। महत्वपूर्ण विषय असे भगवद्गीता 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग। योग म्हळ्यार तुमकां कळटा, योग म्हळ्यार कसो जालें? योग म्हळ्यार मेळचें टू जॉयन विथ म्हणून सांगितलें। जॉयन म्हळ्यार भेंट करचें, कोण जावन कृष्ण जावन भेंट करचें, ताका योग म्हणचे। म्हळ्यार हे आमगेले संबंध स्थापना करचे, पुनस्थापना करचे म्हणून सांगलें। हे अध्यायाचे पारायण मागीर पठन श्रवण कीर्तन केल्यार कोण पळय तें कीर्तन करता, कोण पळय करता अशी तो वैकुंठ प्राप्त जाता म्हणून सांगिल्लें आसा। आनी मरण घर लागी हे 15 अध्याय पारायण केल्यार ते पर्यंत जिवाक वैकुंठ प्राप्त करीत म्हणून सांगिल्लें आसा। तशी वैकुंठ कोण कोणाक प्राप्त करता? हांगा कोणी आसोचे वैकुंठा वचूं काय म्हणून आशा करचे ना। आतां हांगा उपस्थित भक्तांक कोणाकय वैकुंठ प्राप्त येवका, वैकुंठा परतून वचूं काय म्हणून कोणाक आशा आसा? कोणी उलयनाची कोणाक नाका गी म्हणून न्हू। वैकुंठ म्हळ्यार कसो जालें? तशी एका सोयेक वैकुंठ म्हळ्यार जागो तेवी संशय आसा सगळ्यांक। शास्त्रांत सांगिल्लें आसा वैकुंठ आसा म्हणून, तेजें प्रूफ तेजें प्रमाण।
कळवा तशी आमगेलेची भूलोकांची आमकां वचनसर मस्त जाग आसा ते जाग आसलेले आमकां वतना ते वतना आमकां ते ना म्हूण सांगूंक जाय तुका तशें ना तशी ती आत्मीयांचो आमगे शास्त्रां सांगिल्ले कडेन बद्द आसा सत्यज्ञान आसा ते आमी विश्वास पावता तेचे प्रमाण प्रूफ आता याच्या सूर करचे फुडें हाजे हे अध्यायाचे महात्म्य कसलें म्हूण आमकां पळोवया मोठे लोकीज आमकां सांगून ताजें सांगताय गौड देश म्हणून एक देश आशिल्लो थंय नरसिंह म्हणून एक राय आशिल्लो अति प्रबल जान आशिल्लो राय ते राज्यांत एक अत्यंत सुंदर एक घोडो म्हळ्यार ते सगळे गुणसंपन्न जान आशिल्ले एक घोडो रईस हॉर्स म्हणटात म्हळ्यार जेवा अश्व म्हणून सांगी वयता जेवा अश्व म्हळ्यार अत्यधिक वेग धांवडी घोडो म्हणून सांगी वयता तशेंच तशी ताजे नांव चंद्रशेर सिंधू म्हणून ताजे घोडाचें नांव थंय त्या गांवांत एक धनीक आले पुत्ताना हे घोडा जिखून मस्त मोग गेले तरी आकर्शक जालें जावन एक घोडाक ताणें ते सांगिल्लें मोलाक तें कितले पडे मोल जावं ते मोलाक ताणें दिल्लें घेतलें घेवन विहार येयलो न्हू तो व्यापारी ताका लाभ जावका म्हणून गेलें ताणें कसं केलें म्हळ्यार तें रायाक व्हरून विकलें रायान ताचे गूण पळोवन गुणसंपन्न पळोवन बोधी जावन जातरी ताणें घेतलें त्या घोड्याक मोलाक घेतलें सांगिल्लें मोलाक घेतलें तशें ते घोडाक घेवन ते एक दिवस कसं केलें म्हळ्यार ताणें तो रानांत हंटिंगाचें केलो मृगांक धरूंक गेलो तशी अति वेगान धांवन ती घोड धांवन वतना वाटेरी रानांत एक हिरण्याक मेळ्ळें हिरण्यामागशी धांवलो धांवन अत्यधिक वेग म्हळ्यार त्या स्पिडार धांवन मस्त धांवन जातरी घोरो मेळना म्हणून सुस्ती जालो टायर्ड जालो जावन ताणें ते घोड्यार राबोवन ते एका रुखाक ताका बांदूंक घालून ते लागीं आशिल्ले एक व्हड शिले पत्र आशिल्लें ते शिले पत्रा वयरी बैसून शाग वता बैसून शार आमकां आसतना कसं येयलें म्हळ्यार एक चर्म पत्र येवन वारा कशी उबून ताजे लागीं पडलें ते चर्म पत्र पळयतना तातूंत भगवद्गीतेचे 15 अध्यायाचे एक श्लोकाचे अर्ध बरोवन आसा ते कसं म्हळ्यार ताणें रायान वड्डावन वाटलें वड्डावन वचीत कसं केलें म्हळ्यार थंय मुखार बांदूंक गेले ते घोडो ताणें प्राण सोडले मेलो कोण ताचे तत्काळ कसं येलें म्हळ्यार तागेल्या आंगां सुकून एक ज्योती एक दिव्य ज्योती आयले भायर ते म्हळ्यार चतुर्भुज रूप तशें एक दिव्य रूप भायर येयलें कळ्ळें वैकुंठ रूप भायर येयलें तत्काळ एक विमान येयलें वैकुंठ विमान येयलें ते विमानान चेडून ते तो चमकलो गेलो आख्ख दीस गेल्लें हे दीस गेल्लें म्हणजे घोड मेल्लें तें ताजे लागींच एक आश्रम आशिल्लें त्या आश्रमांत वचून आश्रमांत वचून थंय एक ब्राह्मण आशिल्लो त्या ब्राह्मणाचें नांव कसं म्हळ्यार विष्णू शर्मा म्हणून विष्णू शर्मा म्हळ्यार तो वेरी प्यूर जावन आशिल्लो म्हळ्यार परिशुध्द एक ब्राह्मण आसलो कळ्ळें ते ब्राह्मणाले वचून निमगेले घोडो मेळून गेल्लो तागेले दिव्य रूप हांगासून भायर येयलें आनी तो वैकुंठान नेमकलो ते कशी म्हणून म्हाका मना वचून एक सांगून दिवचें म्हाका तशें त्या ब्राह्मणान ताका दिव्य दृश्टी आसा ते दिव्य दृश्टीन तागेले त्या घोड्याचें चरित्र ताणें पळयलें चरित्र देखलें ताका ताणें सांगलें म्हळ्यार पळय फुडल्या जन्मांत हो घोडो तुमगेले राज्यांत आशिल्लो घोडो तुगेले सैन्याधिपती जावन आशिल्लो सर्व सैन्याधिपती जावन ताका नांव आशिल्लें शरभ मिरुंदा म्हणून तागेलें नांव आशिल्लें कळ्ळें ताणें तुगेले पुत्तान म्हळ्यार राजकुमारान युवा राजकुमारान पडून
एक गूढालोचना केल्लें म्हणजे तुका सिंहासन आतां करूंक कळ्ळें तें प्लॅन तें गूढतंत्र ते सफल करूं भितरी सफल करूंशील तें यत्न करूं भितरी कशें येलें म्हळ्यार ताका कोळर धरलें कोळर रोग धरून तो मोत गेलो ते मोन तेजे प्राण तो जाल्लो गोड जावन मागीर वापस गांवांत राज्यांत जन्म जावन आयलो तेच हो गोड कळ्ळें तेच हो गोड ते गोडाक तुवें आतां भगवद्गीतेचे 15 अध्याय ताणें आयकले निमती कशें येलें म्हळ्यार ताका प्राण सोडून वैकुंठांत जल्लो तें जाल्लें म्हणून हाणें सांगलें कोणें ब्राह्मणान सांगलें ताजे नंतर कशें जालें म्हळ्यार विश्वे म्हण लिखून ताणें रायान उगीच गांवांत जमकलो आनी हे भगवद्गीताचे 15 अध्याय घेवन हे राज्यभरण सकल पुस्तक दिलें न्ही दरान तो चमकलो आनी हे 15 अध्याय थंयसून सदळचें पारायण करूसोर केलें कळ्ळें पारायण करूसोर केलें तशेंच पारायण करता 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 राबतना ताका वैकुंठ विमान येयलो तो वैकुंठान चमकलो तावळे तितल्या महत्वपूर्ण हे 15 अध्यायाचे 15 अध्याय ताजे फल कळ्ळें तशें कोण बळें हें पारायण करता कोण बळें आयकता हे 15 अध्याय ताका वैकुंठ प्राप्ती सुनिश्चित मेळटा हांसून हे महात्म्य गीता महात्म्य हांसून आमकां मनाक येता ही गीता महात्म्य सांगिल्ली हें काण कळ्ळें तशें हाजें महत्व तशें आसा महत्वपूर्ण विशय आतां हें 15 अध्याय सांगल्यार पुरुषोत्तम योग योग म्हूण सांगल्यार म्हणजे मेळचें भेंट करचें कळ्ळें कोण आमगे संबंद स्थान करूंक भेंट करचें हे अध्याय पारायण पठन श्रवण करतना येवय आमकां ताजें फल मेळटा विष्णू हे 14 अध्यायांत अखेरी सांगता कसं म्हळ्यार भक्ती करून भौतिक प्रगतीचे त्रिगुणां अतीत जावन त्रिगुणांक अतीत अतिक्रमण करून केल्यार ब्रह्मपद प्राप्त करीत ब्रह्मपद प्राप्ती पावयता म्हणून आनी व्यक्तिशून्य ब्रह्म असं म्हणा ताजे अडिस्थान ताजे बेस आनी ताजे आश्रय हांव असं म्हणून सांगिल्लें आसा कळ्ळें मांचे अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुण समती दैत्यान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणोऽपि प्रतिष्ठागम अमृत अभयस्य शाश्वतस्य धर्मस्य सुखैः ऐहिकान्तिकस्य त्यामुळे ताजे श्लोक म्हळ्यार 14, 26 and 27 श्लोक तांतू हेचें सांगिल्लें आसा जाल्यार कृष्णा नाल्यार भक्ती आनी आसक्ती प्राप्त करूंक भौतिक आसक्ती आसा न्हू ते बी घास कोरपा जाता कोरपा पडटा हे अध्यायांत प्रथम जावन कृष्ण भौतिक आसक्ती छेद करची कशी म्हणून विवरण दिता मागीर पुरुषोत्तम योग मागीर चर्चा करता कळ्ळें तशें अंतू कृष्णधाम आनी कृष्णाक मेळूंक म्हळ्यार कृष्ण जावन भेंट करूंक आनी पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमाक प्राप्त करूंक कृष्ण अभूत अथवा कृष्णाक प्राप्त करूंक कृष्ण अभूत अथवा कृष्ण ज्ञान अत्यावश्य म्हणून हे अध्याय आमकां सांगून दिता हे भौतिक पृश्ठ हे अश्वत ताका एक कंपेर करून आतां तुल्य करून हांगा हे भौतिक लोकांक हांगा भौतिक दृश्यत अश्वत आतां म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा ते अश्वत हे ते वृक्षाक छेद करता कळ्ळें छेद करून जातरी मागीर शरणागती मागीर आनी भक्ती प्राप्त करता भक्ती करता हे आतां ह्या अध्यायांत सांगता मुखारीच कळ्ळें
हांगा प्रभू आमगेले प्रभू स्वामीन या अध्यायाच्या अखेरी अशी एक सांगिल्लें आसा, म्हळ्यार आमगे कृष्णा भगवत प्रवर्तनांतू वर्ज्य कोरका दिलेलें एक सुप्रधान कार्य आसा. कसं तें हृदय दवरबल्लें तें आमगे त्याग करता, वर्ज्य करता, कळवा. तें कसं तें भौतिक दवरबल्ल्यां या हृदय दवरबल्ल्यां म्हळ्यार भौतिक प्रगती वयरी आमकां आधिपत्य स्थापन करता म्हणून आशिल्ल्या आशा, अत्याशा, कळवा. तें टेंडन्सी, तें मनोभाव, हे आतां सगळ्या अधपतनाक आद्य कारण, कळवा, मुख्य कारण असं. मागीर दोनीचे दवरबल्ले कसं म्हळ्यार हे भौतिक पदार्थ आनी भौतिक वस्तू, भौतिक पदार्थ, भौतिक वस्तू आनी भौतिक व्यक्ती, ताजे वयर आशिल्लें आसक्ती, मोग, प्रेम, हे आतां आनी एक हृदय दवरबल्ले, कळवा. हे कसं करता म्हळ्यार सगळ्या भौतिक प्रश्नाक मूल कारण हे आसा, कळवा. हे आसक्ती, हे हृदय दवरबल्ले. आम्ही जीवसत्ता हे भौतिक प्रगतींतू पतने जल्लेलें आसा, कळवा. सगळे ते सगळे प्रश्नाक मूल कारण अशी प्रभू स्वामी सांगतात, कळवा. हे भौतिक प्रगतींतू पतने जेवच्या कारण कसं जालें, हे जीव कोणाक सांगूंक जाता. हे भौतिक प्रगतींतू पतने जेवच्याक कारण कसं जालें. किरण प्रभुजी ऐकता न्हू? ऐकत प्रभू. म्हळ्यार आमी हे भौतिक प्रगतींतू येवच्याक कारण कसं जालें म्हणून, कळवा. तें ताका लागून तसो ते कारण कसं म्हळ्यार हांगा सांगिल्लें आसता, कृष्णाक सोडून स्वतंत्र जावन आमकां सूख बूख म्हण आशिल्लें तीव्र इच्छा, तेच आमकां ते कृष्णा सेवा सोडून आमकां भौतिक प्रगतीन पतन जेवचें आशिल्लें मूल कारण, कळवा. हांगा सांगता जीवेर स्वरूप हे कृष्णेर नित्यदासा, कृष्णेर तडस शक्ती भेदाभेद प्रकाशा म्हणून सांगिल्लें आसा, कळवा. म्हळ्यार जीवा स्वरूप कसं म्हळ्यार कृष्णाले नित्य सेवा करचें जाय. स्वरूप सांगल्यार हांगा स्वरूप सांगल्यार स्वधर्म म्हणून अर्थ आसा, कळवा. आमगे धर्म कसं म्हळ्यार कृष्णा नित्य सेवा म्हणून, नित्य सेवा तेच आमगे नित्य धर्म म्हळ्यार सनातन जेवशे धर्म तेच म्हणून सांगिल्लें आसा. एक कितें आतां आमकां आमगेल्या गांवांत सगळो गलाट करता जी सनातनाक मारून उडोवता, नाश करून उडोवता, कळवा. सनातनाक नाश करून तांकां नाश केला म्हण घेता, कळवा. सनातन म्हळ्यार आमगे धर्म तेच कृष्णाल सेवा देवाल सेवा करचें आमगे धर्म, ते धर्म सोडून आमकां तेजे उडगास ना, ते निमती आमी सगळे उलयता म्हण अज्ञानांतू सांगता जेन. पण सनातनाक कोणाकय नश्ट करूंक नास्तिले करूंक नाश करूंक जायना. तशें हांगा जीवाल स्वरूप म्हळ्यार आमी जीवर तडस्थ शक्ती म्हळ्यार मार्जिनल पोटेन्शियल म्हणटा, मार्जिन म्हळ्यार ते मार्जिन आशिल्लें आमगेल्या जीवसत्ताले हे शक्ती, तडस्थ शक्ती ते अंशद आमी कृष्णाले. त्यावेळेस ताजे अर्थ कसं म्हळ्यार दोन्ही कृष्णाले मुख्य शक्ती आसना, एक आत्मीय शक्ती, एक भौतिक शक्ती, कळवा. तशी ताजे मध्य आसा पूण आमगे तडस्थ शक्ती आमी जीव जा, कळवा. ते जीव जाल्यार एक टेंडन्सी आसा कसं म्हळ्यार ताका एकय भौतिकान रपयता जाल्यार आध्यात्मिकान रपयता. आध्यात्मिक जावं आशिल्लें आध्यात्मिक जावं म्हळ्यार नित्य जावं आशिल्लें तें म्हळ्यार थंय कसले कश्ट ना, जनन मरण रोग वार्धक्य, ते वैकुंठ म्हणून सांगल्यार वैकुंठ तें वैकुंठ म्हणून कुंठ जागो म्हणून कुंठ म्हणून सांगल्यार आमकां जनन मरण रोग वार्धक्य अशें चतुर्विध दुर्विध आनी आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक तापत्रय त्रिविध दुर्विध हे जो थंय ना जाल्यार हे भौतिक लोकांचो हें पुराय आसता. तशें जागत हें भौतिक लोकां लक्षणां येता. आमी सगळ्या भौतिक लोकां आसा म्हणून आमकां मनां वता. कशी हांगा जनन आसा, मरण आसा, रोग आसा, वार्धक्य आसा न्हू,
पुराय तर आशिल्लें दुख्खांगा आसा तेम ती आमी भौतिकांतूच आसाची म्हणशिल्लें प्रूफ आमकां आतां मेळ्ळें पळयना तशी तशें हांगा सांगता कसं म्हळ्यार तशी हे जीव कृष्णाळ सेव सोणू हांगा भौतिक शक्तींत आयले माया शक्तींत आयला कृष्णाला कळवा शक्तींत आयला पळोवन त्यामुळे माया शक्ती कृष्णा शक्ती येता म्हळ्यार ते अपराधाची एक शिक्षा जाय कळवा एक पनिशमेंट जाय कळवा भौतिक लोक म्हणून सांगिल्लें म्हळ्यार एक जेल ते कृष्णाला जेल हें म्हळ्यार एकांशेन स्थितो जगत म्हणून सांगिल्लें एक अंश मात्र कालभाग मात्र भौतिक लोक बाकी पुराय आत्मीय लोक थंय सुद्दां आमी येयलींचे आमी सगळें वैकुंठ वास आशिल्ले आमकां ते उरगास ना कृष्णाक उरगास ना वैकुंठ उरगास ना आमी थंय कसं केल्लें कसं सेव केल्लें म्हणून कांय आमकां उरगास ना आता इतली म्हळ्यार आमी भौतिकांत आयलींची ताका मोहांत आयलीं म्हणून सांगता त्यावेळेला हांगा आनीक श्लोक हांव सांगता नेक्स्ट श्लोक हांव सांगता कसं म्हळ्यार जीवेर स्वरूपे कृष्ण म्हणून सांगता ते नेमती आमी कसं म्हळ्यार कृष्ण भूली सै जीवा अनादि बखुर्मुखा अदैव माया तारादया संसार दुःख त्यावेळेला कृष्णासून आमी सोण येयली निमती कृष्णासून विमुक्त गेली निमती सेपरेट गेली निमती आमी हें सगळें विसरून गेलीची आनी आमी हांगा येतना जेलर म्हळ्यार दुर्गा देवी ती जेल हांगाचे भौतिक लोक ते जिवान हांगा येतना सांगलें ते जिवान तें सांगलें म्हळ्यार तुमगेले ड्रेस थंय दवराचे तुमगेले आध्यात्मीक ड्रेस शरीर ड्रेस म्हणून शरीर म्हळ्यार वासांश जीर्णानी म्हणून सांगिल्लें वासांश म्हणून सांगलें वस्त्र येंगला म्हळ्यार वस्त्र आमगे शरीर म्हणून सांगलें वस्त्र म्हण केम कळ्ळें त्यावेळे आत्मीय शरीर आमकां आशिल्लें म्हळ्यार दुख्ख नतेर शरीर कसलें तरी अशें दुख्ख नतेर शरीर ते तुमी थंय दवराचे जेलांत येतना जेल ड्रेस घालता कळ्ळें तें ती तुमगेली आशा आनी तुमगेले कर्म हे प्रकार हांगा पलयत राशी ड्रेस आसा कोण दवरला 84 लाख स्पीशीज ऑफ लायफ फॉर्म्स कळ्ळें ते फॉर्म हांगा ड्रेस म्हणटा कळ्ळें शरीर कोण दवरला त्यावेळे ते तांकां ज्या वखले ते शरीर थंय दवराचे आत्मीय शरीर सोण येतना आमी आंगाचे शरिरांतून येवकार येता ते घेवकार जाता ते शरिरां येतना आमकां पुरो विसरून वता हें विस्मृती म्हळ्यार तें कळ्ळें तशें जिवेर हांगा भौतिकांत येतना आमकां हें सगळें विसरून वता माया धरता आमकां सै कृष्ण भूरी सै जीवा अनादि बखिर्मुखा म्हणून अतैव माया तारादया संसार दुःखा म्हणून संसार म्हणून दुःखालय शाश्वत म्हणून सांगिल्लें कृष्णानाची कळ्ळें तशी आमी दुःखांत आयलींची ते नेमकी कशें गेलें आमकां कृष्णाक विसरून गेल्लें आमगेलें कृष्णधाम आमगेलें घर विसरून गेल्लें आमकां कळ्ळें तशी आज एक अवस्था येयली ते नेमती कृष्णान कशें केलें आनी एक श्लोक सांगता कसं म्हळ्यार जीवेर कृपया म्हळ्यार माया मुक्त जीवेर ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान ताका कृष्ण ज्ञान नात कळ्ळें कृष्ण ज्ञान कृष्णावबोध ना ते सगळें विसरलें कृष्णावबोध आमी वैकुंठा आशिल्ले वळी कृष्णा आवटो आशिल्ले वळी ते कडेन उद्गास आशिल्ले भौतीक देहाक प्राप्त करतना ते कडेन विसरून गेले उद्गास ना ते गेले ताका मोह म्हणचे तशें माया मुक्ता म्हळ्यार मोह जाल्ले म्हणून मोहांत माया मुक्त जीवेर नाही कृष्ण ज्ञान अदैव जीवेर कृपया तारादीय जीवेर कृपया कसं केलें कृष्णा वेदपुराणान कृष्णान वेदपुराणान करून दिलें तशी वेदपुराणाचे मायामुक्त जीवेर नाकी कृष्ण ज्ञान जीवेर कृपया केल्लें म्हणून जीवेर कृपया केला कृष्णा वेदपुराण तशी वेदपुराण कृष्णान केल्लें जीवाक कृपारी जीवाक वापस परतून वैकुंठान वचागे जाता आतां हें वेदपुराण कृष्णान करून दिलेलें ते बदल्यार आमगेली स्थिती कसो म्हणून कळटा कळ्ळें आमी खंयसून आयिल्लींची खंय आमी परतून वचूं गा इतली आमकां आमी कश्ट भोगताची
तेजो आमकां तशें तें ज्ञान ना आतां कळ्ळें आमी कंप्लीट विसरून गेली पूर्ण जावन विसरून गेली त्यामुळे ताई उड्डासाड विचार कृष्णान वेद पुराण केले म्हणून तू सांगितलं असतं तशी 15 अध्याय तू हे वेद पुराणाचे सारांश असतं कळवा 15 अध्याय प्रथम जावन 5 श्लोक भौगोलिक मुक्ती म्हळ्यार हे ज्ञान म्हळ्यार हे आमचो सांगितलं तें ज्ञान वेद हांव सांगितलें हाची गुह्यतम तसं हें गुह्यतमम ज्ञान आशिल्लें ज्ञान म्हणून हांगा सांगितलें आसा 15 अध्यायाचे 20 श्लोक सांगता इदं गुह्यतमम शास्त्रम इदमुक्तम इहं गुह्यतमम शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ म्हणून सांगितलें आसा कळवा म्हळ्यार हे ज्ञानच न्हय 15 अध्यायाचें ज्ञान हे वेदाचें म्हळ्यार हांगा वेद पुराण म्हणून सांगितलें तें ताचें अतिरहस्य ज्ञान आशिल्लें अत्यंत रहस्य ज्ञान आशिल्लें ज्ञान हे 15 अध्यायांत आसा तेजे 15 अध्यायांत अध्याय 5 प्रथम ज्ञान आशिल्ले 5 श्लोक हे भौतिक मुक्ती कसं म्हणून सांगितलें आसा मागीर आशिल्ले श्लोक पुराय हे पुरुषोत्तम योग ताजें विवरण सांगता तशी हे 15 अध्यायाचे 20 श्लोक आसा ते महत्वपूर्ण श्लोक पुरुषोत्तम योग कळवा ते गुह्यतम ज्ञानाचे आमकां संक्षिप्त यावन तें कसं म्हणून आतां आमकां पळोवया तें मुखारी कसं योग म्हणून तें सांगिल्लें फस्ट एक हिंट दिल्लें आसा म्हळ्यार तें मेळचें योग म्हळ्यार मेळचें कोणाचें मेळचें भेंट करचें म्हळ्यार मेळचें चर्चा करचें अशें मेळून उलोवचें म्हणून मेळचें मेळना म्हणून सांगता मेळन मरे ताका कोण जावन चर्चा करता पुरुषोत्तम कृष्ण जावन मेळचें कळवा योगा टू जॉयन विथ म्हणून कळवा अशें जॉयन करता वापस म्हळ्यार आमकां नश्ट संबंध पुनस्थापन करता तशी आतां आमकां कृष्णाचे संबंध नश्ट केले ते पुनस्थापन करता ताका तरी आतां हे भगवद्गीता दिल्ली वेद पुराण पारायण ह्या सगळें दिलें आमकां तातूंत मुख्य जेवण आशिल्लें भगवद्गीता म्हळ्यार वेदाचे पुरो सारांश ताजे सारांश गुच्छ सारांश 15 अध्यायाचे दिलेले कळवा तशें आमचे नश्ट संबंध कृष्ण आशिल्ले ते संबंध नश्ट केल्ले ते पुनस्थापन करचे ते मोहाक म्हळ्यार ते इल्युशनाक नश्ट करचे ते भगवद्गीतेचे उद्देश तेजे मिशन ते मोह म्हळ्यार ताजे अर्थ आमकां मनान येवका समज मोह म्हळ्यार हांगा नोटकून दवरलें आसा अज्ञान माया अत्याशा मिथ्या मनश्चांचल्य व्याकुलता अशी वता ताजे अर्थ हे पुराय अर्थ हांगा आमकां महात्मा ज्ञान आसा आमकां जावका येयल्लें समज म्हळ्यार आमगेलें ज्ञान म्हणून सांगल्यार कसलें ज्ञान आमगेलें आयडेंटिटी आमगेलें पहचान आमगेलें गुर्तू तें आमकां ना तें ज्ञान तें कसलें मिथ्या तें माया कळवा आनी आमकां कसं म्हळ्यार भौतीक जें अशें आशा पुरो आसा मोह म्हळ्यार आशा म्हणून अर्थ आसा कळवा आमकां आशा भौतीक जें आशा भरला आमकां आशा पाशा बंधा म्हणून सांगलें आशा पाशा आसा न्हू आशा पाशा म्हळ्यार दोर आशाचे दोरांनी आमकां हांगा बंदूंक गेला आतां तेंची आमकां ते बंदूंक गेला म्हणून कळना आमकां कळवा आमकां हे पुराय विसरून आसाची आनी हेंच जीव आतां अंतुत सुख म्हळ्यार इंद्रिय सुख सुख इंद्रिय सुख म्हळ्यार डुप्लिकेट सुख जाता थंय म्हणलेलें आत्मीय सुखाचें डुप्लिकेट म्हळ्यार उलटा म्हळ्यार आतां हांगा सांगू वता म्हळ्यार मात्या सकाळ पांय वयर आशिल्ले वृक्ष आतां भौतीक ज्ञान तशी आमगेलें सूख तशीच कळवा उलटा टॉप सीटरूय म्हणून सांगता पळय इंग्लिशान तशी मोह नश्ट करचे कृष्ण बोध वदवा कृष्ण ज्ञान पुनस्थापन करचे हे आसा भगवद्गीतेचें लक्ष्य दौत्य मिशन म्हणून सांगिल्लें आसा आनी तो भगवद्गीतेच्या अखेरी कृष्ण अर्जुनाक निमिता कच्चित एजच्युतं पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसा कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजया म्हणून मोह नष्टो मोह म्हणून सांगितलें मोह
ते मोह नष्ट केलं आमकां मोह नष्ट जावं का जाल्यार मात्र आमकां वैकुंठां परतूं वचूं कृष्ण विष्णू पळोवन आमगेलें समस्येचें आयडेंटिफिकेशन आमकां कळटा कळवा कृष्णा बोध मेळटा कृष्ण ज्ञान मेळटा कळवा मोह नष्ट जावं का तावळे अर्जुनाक कृष्ण नेमकिता म्हळ्यार हांव आतां गीता उपदेश पुरो तुका दिल्लें हांवें उपदेश पुरो दिल्ले दिव्य ज्ञान पुराय तुका दिल्लें म्हळ्यार आतां तुगेलें तें तुवें एकाग्रेण आसा म्हळ्यार एकाग्र चित्तारी तूं तें पुराय आयकलें न्हय तुगेलें मोह नश्ट केल्लें वय म्हणून गीता तावळे अर्जुन सांगता नष्टो मोह स्मृतीर लब्धा तत्प्रसादाय मयाच्युता स्थितोस्मी गतसंदेह करिष्ये वचनं तव हां कृष्णाक अर्जुनाक तें मोह पुरो नश्ट केलें आनी ताका स्मृती मेळ्ळें स्मृती म्हळ्यार उर्गासू ताका मेळ्ळें कसलाची उर्गासू ताका धर्म कसो करता जाणें कंस धर्मानुश्ठान करता तागेलें आयडेंटिफिकेशन कसं जालें तो कोण विष्णू कोण हें सगळें देखचें सगळें कसं जालें अशेंच ज्ञान पुरो ताका वापस मेळ्ळें कळवा तशी गीतोपदेशाचो हे येता ताजे उद्देश येता ते आमकां जाव केलें तशें कृष्ण अर्जुना म्हण के आमकां हांगा मोख नश्ट केल्यार आमकां वैकुंठां परतून वचचें आमगे ड्युटी कसो जाल्या आमगे धर्म कसो जाल्यार म्हणून आमकां समाजी आशिल्लें बोध मेळटा कळवा तशी 15 अध्याय तो आता हे मोह आमकां नश्ट येता ते मात्र पुरो ते 15 अध्याय मात्र पुरो ते तेजें महत्व कळवा तशें आतां 15 अध्यायाचे एक समरी सांगता सांगण्याची कळवा तांतू कसो आसा इतलें महत्व कसो जालें तूं हे 15 अध्याय तूं मनुष्य कार्य आमकां पळोवया आनी तो 1 to 6 श्लोकांत तांगे आसा हांगा सकट पारायण केलां हे सगळें फुडें सकट तुमी 15 अध्याय पुरो आयकलें आसा ताजी क्लास पुराय कळलेलो आसा हांवें काडला क्लास पुराय फुडें कळ्ळें थंयच पुराय स्पश्ट जावन पुरो सांगिल्लें आसा सामको स्वल्प विवर आसतलो ते आयकले जनाक पुराय कळ्ळें जाल्यार तें पुराय आतां हांगा तें पुराय कंप्लीट जावन तें पूर्ण जावन विस्तार जावन हांव सांगूं वचना तेगे अवलोकन मात्र हांव सांगता 1 to 6 श्लोकांत हांवें सांगिल्लें कसो म्हळ्यार हे भौतीक लोकांक साकून आध्यात्मीक लोकांक वच्ची कशी ताका अनासक्ती आनी शरणागती ते कार्यान तूं चर्चा केल्लें आसा ते फस्ट ते 1 to 6 श्लोकांत म्हळ्यार ऊर्ध्वमूलमदस्य आगमश्रुतं प्राहुरवयं छन्दांसि यस्य वर्णानि यस्त्वं वेदस वेदवित् अधश्चोदं तस्य जागा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबला अधश्च मूलानि न सन्तानि कर्माणि बन्धीनि मनुष्यलोके नारूपमस्येकमिदोपलभ्यते नान्दो न चाचरन् सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सूर्यगुणमूलमसङ्गशस्त्रेण जित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितस्मिन् गतानि निवर्तिन्नति भूया तमेव जात्यं पुरुषं प्रपद्येत प्रवृत्तिप्रसदा पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोष आध्यात्मनित्यविनिवृत्तकामा दुन्दर्वमुक्तसुखदं गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं न तद्भासयते सूर्यो न शायो न पावयत् गत्वा निवर्तन्ते तथा प्रभवम् एते स्तोक कळवा आमचो सांगले कसो म्हळ्यार एक वृक्ष असं अश्वत्थामा असो ताजें नांव दिलें आसा कळवा ते भौतीक वृक्ष भौतीक आशिल्ले भौतीक लोकांक संवसाराक रिप्रेझेंट करता हे वृक्ष म्हणून सांगिल्लें ताजें मूल उत मात सकाळ पायर वशिल्ले एक वृक्ष म्हणून वरतो कळवा ते वृक्ष आतां म्हळ्यार त्या वृक्षांक ना ते आमकां हांगा देखून दिवचें ना लोकांक जाल्यार आमकां उदकांत न्हंय तुज्या न्हंय तूं आमकां ते करी आशिल्ले वृक्ष सगळे ताजे मागता सकाळ पायर वयरी म्हळ्यार ताजें मूल म्हळ्यार मूळ वयरी म्हणून आमकां दिखवयता म्हळ्यार तें शॅडो म्हणून सांगल्यार ते सावळी कळवा ते सावळी येता ते सावळी म्हणून सांगल्यार कसं तें यथार्थ न्हय म्हणून आमी उदकांत देवचें आशिल्लें रूप तें रियल न्हय ते रियल जें आशिल्लें उदकाचें एक सावळी मात्र तें कळवा म्हणून सांगिल्लें तशेंच आध्यात्मीक लोकांचे एक शॅडो एक सावळी येता हे भौतीक लोक म्हणजे समज रियल न्हय तें रियल म्हणून सांगल्यार हांगा सकडेन अशाश्वत जाता पुराय तें आतां अनरियल म्हणून सांगचें पडटा कळवा तशें हांगा कंपेर केल्लें आसता कळवा तशें ताजे शाखा म्हळ्यार सांगल्यार ताजे ग्रहयोग पुराय शाखा म्हळ्यार ते ब्रांचेस कळवा ते ब्रांचेस म्हळ्यार वयर साकून सकाळ सायं येता ते ब्रांचेस पुराय येता
म्हळ्यार ऊर्ध्व स्वर्गलोक मागीर मध्यलोक जावं आशिल्ले भूलोक मागीर भूरलोक पाताळ लोक अशे हे लोक पुराय आशिल्ले हे सांगलें ताजे 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 हें आसा न्हू चिल्ला टिग्स हें सगळें ताजे इंद्रिय विशय म्हणून सांगिल्लें आसा कळ्ळें ताजे पालो पुराय ताका सांगता एका वेद मंत्र म्हणून सांगतात थंय उपशाखा तें सगळें बेर आसा न्हू तेजें सेकंडरी रूट्स ते सगळें फलदुश्ट कर्म म्हणून सांगतात हेचे पुराय ताका हें केल्लें आसा तांचो विवरण दिल्लें आसा 3 to 6 श्लोक मध्ये आत्मीय जे आशिल्ले ते लोकाचे प्राप्ती आत्मीय लोक प्राप्तीक कसं जावका अनासक्ती जावका आनी शरणागती जावका तरी भौतिक वृक्षाक अनासक्ती अशें खडगा आनी कातोरका म्हणून भौतिक जें आशिल्लें बंधन आमी सोडका म्हणून असतो आसक्ती आमी सोडका जाल्यार मात्र आमकां आत्मीय लोकांच्या येता म्हणून येता हातूंत सांगिल्लें आसा कळ्ळें ते कशी ते आत्मीय लोक आमकां वचूं गेले कसं जावं तें प्रोसेस कसो जालें म्हणून सांगिल्लें आसा 5 श्लोकांतून निर्माण मोह जित संग दोष आध्यात्म नित्या विनिवृत्तगा माधुम धर्ममुक्त सुखसत्तम ते यच्छन्ति मूढा पदम अव्ययम तत् म्हणून कळ्ळें पदम अव्ययम सांगलें आध्यात्मिक लोक तें पदम अव्ययम जें आसा तें ताजे अर्थ आध्यात्मिक लोकांक वचूं गेले आमकां सकट द्वंद्वां साकून मुक्त जावका हे ताजें प्रोसेस आनी आध्यात्मिक लोक कशी म्हणटा तें सांगिल्लें आसा 5 श्लोकांत कळ्ळें कशें तें न तद्भासयते सूर्यो न पावकायत गत्वा निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम म्हळ्यार थंय आध्यात्मिक लोकांत वैकुंठांत कृष्ण लोकांत विद्या ते लोकांत धामांत सूर्य गी चंद्र गी गेल्यार वैद्युती गी अग्नि गी ताजे वैष्णाक प्रकाशमान जावच्या प्रकाशाक स्वयं प्रकाशीत पुरायता ते तसं धाम हें म्हणून हांगा विष्णू विवरण दिता आध्यात्मिक लोकांची तशी 7:2 इकरदाशे श्लोक सांगता जिवान गेले देहांतर प्राप्ती कशी जाता म्हळ्यार देहांतर प्राप्ती एक देह सोडून आनी एक देह सोडून वच कशी यो मागीर ते जीव म्हळ्यार कसो जालें जीव म्हळ्यार कोण तागेलें कॅरेक्टरिस्टीक कसो जालें कळ्ळें म्हळ्यार जीव म्हळ्यार अविभाज्य गड कृष्ण जालें म्हणून सांगिल्लें आसा मम अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रतिष्ठानि गच्छति शरीरमदिवाप्नोति यच्चामश्रामीश्वरा विहित्येदानि तं याय वैर्गन्धानि वासया सोदं चक्षुस्वसनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि पुञ्जानं वा गुणानिदं विमूढानो पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा म्हणून हांगा 7:11 इकरा 14 आशिल्लें तें आतां सांगिल्लें श्लोक तशे अंश मिगेल अंशद हे जीव जाले मागीर पार्ट्स एंड पार्सल मिगेल अविभाज्य घटक जाता हे जीव पुराय म्हणून हांगा आमी व्हरून दिता कळ्ळें कृष्ण आनी एक जीव जीव म्हळ्यार जीव एक शरीर सोडून अनेक शरीरां वता कशी वता म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा शरीरमेव वाप्नोति यच्चामश्रामीश्वरा ईश्वरः विहित्येदानि संयाय वायुर्गंधानि वासे वायू एक गंधाक एक जाग्यार अनेक जाग्यार कशें व्हरता तशीच हे मन बुद्धी अहंकार सूक्ष्म शरीर ते ताजे वासना म्हणून सांगल्यार ताणें केल्लें कर्म फल आनी तागेलो आशा ते पुराय जीव न्हू एक ते शरिरां साकून विंगड एक शरिरांत घेवन वता म्हणून आनी ताका ज्याव केलें स्वतम चक्षुष वचून रसनं घ्राणमेव च तशें ज्याव केलें ताका इंद्रिय ताका म्हळ्यार तांचे शरिरां ते ताका सलतनाशे भाव ताका आशिल्ले मरणा वेळार यम भावम स्मरण भावम तेजे कळेर म्हणून सांगिल्लें तशी तांचे भाव पळयता कशे ते भाव प्रकार ताका एक भाव ताका आशिल्ले मजराळगी सुणाळगी नेल्याक मांगराळगी खंयचे पळय आशिल्ले ते प्रकार आशिल्ले ताका स्वतम चक्षुष वचून इंद्रिय ताका मेळटा ताका लागून आस्वादन करूंक येता तशी त्या जीव एक शरीर सोडून अनेक शरिरां वता आनी 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 ताका ज्याव केल्लें इंद्रिय सुख तांचो भोगता अज्जी विवरोशील मनीसो तो ज्ञान चक्षुषो ते विवरण केलो मूढा म्हणून सांगिल्लें आसा कळ्ळें उत्क्रामन्तं स्थितं वा विभुञ्जानं वा गुणानिदं विमूढानो विमूढ न पश्यन्ति ताका कळना तें पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा ज्ञान आशिल्लो ताका कळटा हांगा सांगिल्लें आसा कळ्ळें मागीर 12:15 आशिल्लो श्लोक
हांगा सांगिल्लें आसा म्हळ्यार ते भारदून 15 श्लोकांतू कसं आसा मरे भारदून 15 श्लोक सर्वांचे परिपालकू आनी पोषकू हांव कृष्णता म्हणून आशिल्लें ज्ञान मागीर भारदून 13 आशिल्लें ते श्लोकांतू कृष्ण प्रेम कृष्ण हे प्रापंचीक आसताना कशी पोषकू आनी कशी परिपालकू म्हणून सांगिल्लें आसा कळ्ळें तशें हांगा श्लोक कसो म्हळ्यार हय महाराज यदादित्यगतं तेजो जगत् भासयते अखिलमच्चन्द्रमस्य तद्तेजो दिवां गामांश्च भूतानि धार्यमहमोजसा कृष्णामि औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानं समयुक्तः प्रजामन्यं चतुर्विधं सर्वस्य चागमृतिनिष्टो मतस्मृतिज्ञानम् अवोहनं च वेदश्च सर्वे अहं एव वेदान्तकृत वेदविदेव चाहं कळ्ळें ते 15 श्लोक तांतू सांगता कसं म्हळ्यार सर्वांचे परिपालकू आनी परिपोषकू हांव परमपुरुष जावन आशिल्लो कळ्ळें कृष्ण एक व्यक्तीपरम जावन एक अंतू शरिरां बैसून ताका जडराज्ञी म्हळ्यार पांच करू ते जडराज्ञी हांव दिवचें हांव ते दिवचें म्हणून सांगता कळ्ळें तशी जी एक गोळाक तेच्या आगारी स्थिर करून रावपाच्या शक्ती दिवचे हांव शक्ती मुद्गेर शक्तीन रावचे जाय अशी आनी तांकां जाव केलें पोशणां भरणां पोशणां पुरो दिवचें हांव म्हणून सांगता कळ्ळें तशी व्यक्ती आसताना आनी प्रापंचीक आसताना कृष्ण पोषकू आनी पालकू सगळें जाता आनी कंट्रोल सुप्रीम कंट्रोल जाता असं म्हणून हांगा ह्या श्लोकांत सांगिल्लें आसा तशी कृष्ण सांगता मागीर सर्वस्य जागमृतिनिविष्टो तस्मृति ज्ञानम अवोहनं च म्हळ्यार सगळे हृदया भितर परमात्मा रुपेन बैसून हांव तांकां जाव केलें उडगास दिवचें म्हळ्यार स्मृती दिवचें आनी विस्मृती दिवचें उडगास करचें कळ्ळें ज्ञान दिवचें आनी वेद केल्लेलो हांव कळलेलो हांव अशें म्हणून पुराय सांगिल्लें आसा कळ्ळें अशी सर्व कृष्णोजी कळ्ळें सगळे कृष्णोजी कृष्णांतूच सगळे अहम सर्वस्य प्रभव म्हणून सांगिल्लें आसा तांच्या अध्यायान तशी कृष्ण सर्व म्हणून सांगता तशें 16 to 18 श्लोक सांगता सांगता वेदांत ताचे संग्रह तांतू सांगिल्लें आसा कळ्ळें द्वामेव पुरुषो लोकेक्षराचाक्षरयेव च सर्वाणि भूतानि मस्तानि भूतानि कुडस्थो अक्षरमुच्यते उत्तम पुरुषस्तन्या परमात्मेति यो लोकत्रयमावच विपर्त्यव्येश्वरः तस्माक्षरमतीतोऽहमक्षराभिजोत्तमा यतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितपुरुषोत्तमा सांगिल्लें आसा म्हळ्यार 16 अध्यायाचो क्षर कसलें अक्षर कसलें दोन तरां आशिल्लें जीवजाल आसा एक क्षरा अक्षरा म्हळ्यार क्षरा म्हणून सांगल्यार ताका चूक करची तो म्हळ्यार तो बद्ध जीव हांगा भौतीक लोकांक आशिल्लें आमी सगळे क्षरा कळ्ळें क्षर आसा आनी अक्षरा म्हणून सांगिल्लें कुडस्थो अक्षर म्हळ्यार आध्यात्मीक लोकांक आशिल्लें मुक्त लोकांक कळ्ळें तांकां मुक्त जिवांक अक्षरा म्हणून सांगचें तशी ताका अतीत जावन क्षरा आनीक अक्षराक अतीत जावन आशिल्लो एक पुरुश आसा तो पुरुश आसा हांव पुरुषोत्तम कळ्ळें पुरुषोत्तम थंय सांगता तो परमेश्वर पुरुषोत्तम म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा त्या श्लोकांत मागीर 19 to 20 श्लोक अखेरी सांगिल्लें आसा कृष्ण ज्ञान त्या परम रहस्य ज्ञान आसा हे रहस्य ज्ञान कळ्ळें कोण तो आमी भक्ती सेवेन तो युक्ती येता म्हणून यो मामेव असमूढो जानाति पुरुषोत्तमं सा सर्वभजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तमया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् कृतकृत्यश्च भारत सांगिल्लें आसा त्यावेळी कृष्ण म्हळ्यार कृष्णा ज्ञान समज कोणाकून आसा तो आनी हांव आतां पुरुषोत्तम म्हणून कोण म्हण कळ्ळा म्हळ्यार कृष्णा हो सम कोणाकून आयला तो मी गेलें भक्ती सेवंत नित्ययुक्त जाता म्हणून कळ्ळें तशीच नित्ययुक्त जाता म्हणून हांवें सांगिल्लें आसा श्लोकांत कळ्ळें सा सर्वैक भजति मां सर्वभावेन भारत म्हणून सगळे भावारी
तो आमगेर सेवा करता. ते आतां हे भक्तीयुक्त सेवा म्हळ्यार पुरुषोत्तम कळ्ळा ज्ञान आमकां कृष्णा बोध आयला कृष्णा कॉन्शियसनस आयला. आमी कसं ताजी पूर्ण ज्ञान येतना आमी कृष्णा सेवा सोणाची कृष्ण आमगेर समजशिल्लें रूप आमकां मेळटा स्वरूप आमकां मेळटा. आमगे स्वरूप कसं म्हळ्यार आमगे नित्य सेवा करचें जाता कृष्णा नित्य सेवा करचें जाता आमगेले धर्म म्हूण आशिल्ले बोध आमकां येता. कृष्ण सर्वस्व म्हूण आशिल्लें बोध येता. आमी सगळें कृष्णालें सर्वंट जाता सेवा करता म्हूण आशिल्लें बोध आमकां येता. ते वेळार आमकां ते वेळार मात्र आमकां कृष्णालें सेवा करूं जातलें भक्ती युक्त जावचें म्हणून आमकां सांगिल्लें. तशें हे ज्ञान आसना इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तम् आतां हांगा सांगिल्लें उत्तम हांगा सांगिल्लें हें ज्ञान आसना हे वेदांत आशिल्लें हाजें गुह्यतमं ज्ञान जाता. गुह्यतमं म्हळ्यार कसं जालें गुह्यम गुह्यतरम गुह्यतमम म्हणून सांगिल्लें. पॉझिटिव्ह डिग्री कंपॅरेटिव्ह डिग्री सुपरलेटिव्ह डिग्री म्हणून आमी शिकिल्ले आसता ग्रामरांत कळ्ळें. हांगा सुपरलेटिव्ह डिग्री सांगिल्लें गुह्यतमम म्हळ्यार अत्यंत सिक्रेट जें आशिल्लें अत्यंत मोस्ट सिक्रेट अत्यंत गुह्य जें आशिल्लें रहस्य नाशिल्लें गुप्त जें आशिल्लें ज्ञान आतां आमकां सांगिल्लें म्हळ्यार हे भगवद्गीतेचें 15 अध्याय गुप्त ज्ञान हांगा दिलेलें म्हणून कृष्णान मया अनघा म्हूण सांगता. अनघा म्हूण सांगल्यार कृष्ण अर्जुनाक अनघा म्हूण सांगिल्लें. अनघा म्हळ्यार महापरिहितं म्हणून सगळे पाप प्यूर भक्त परिशुद्ध भक्त म्हणून अर्थ म्हण सांगल्यार अर्थ कसं म्हळ्यार परिशुद्ध भक्ता मात्र कृष्णाक प्राप्त करूं येवचें हेजे अर्थ कळ्ळें. परिशुद्ध भक्ती आसल्यार मात्र कृष्णाक प्राप्त करूं येवचें. एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान तक्क मात्र बुद्धी हे बुद्ध बुद्धिमान कृतकृत्य भारत तक्क मात्र परिपूर्ण मेळचें. परिपूर्ण म्हळ्यार कृष्णधाम प्राप्ती कृष्ण प्राप्ती हे परिपूर्ण म्हळ्यार ताका वापस गोईंग बॅक टू बॅक होम बॅक टू गॉड कृष्णाला वापस वचूं आमगे घरा वापस वचूं तशी वापस वचूं जाल्यार हे ज्ञान कृष्णा बोध हांगा दिलेलें हे ज्ञान पूर्ण ज्ञान आसूं तशें तूं ताका पूर्ण मेळटा परिपूर्ण परफेक्ट येता तशी ताका परिपूर्ण जाता. कृतकृत्य आमी सांगलें कृतकृत्य म्हळ्यार परिपूर्ण ज्ञान आसलो म्हळ्यार भक्तीन पूर्ण येता. तशी ताका हांगा वैकुंठ प्राप्ती करूं येता म्हणून अर्थ. तशी हे भौतिक आसक्त मुक्ती आणि कृष्ण प्राप्ती अथवा कृष्णावबोध प्राप्ती युक्त शरणागती भक्तियुक्ती प्रेमयुक्ती कृपा प्राप्ती कृष्णधाम प्राप्ती पुरुषोत्तम भगवत प्राप्ती हे असं हे अध्यायाचें सारांश सम्मरी म्हणून सांगूं येता. हे वेदशास्त्राचें सांगलां म्हणजे अत्यंत गुह्यत ज्ञान असं हांगा हें समाप्त करता राबयता हांगा. हरे कृष्णा धन्यवाद. आनी कितले वेळ आसा म्हळ्यार आनी हे पुरुषोत्तम मासाचे येदेचे एक बेवरू आतां हांगा सांगता म्हळ्यार अधिक मास की जय पुरुषोत्तम मास की जय. आतां आमकां किरण प्रभुजी प्रभू हरे कृष्ण. वय हरे कृष्णा. आतां अधिक मासाचे म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ वेळ 10 मिनटां नो प्रॉब्लम. क्वेश्चन म्हाका म्हळ्यार चेडा क्वेश्चन्स येता येवका जाल्यार मात म्हाका एक तृप्ती आसा तशी आमकां हें जावं म्हळ्यार आतां ब्रीफ जावन अधिक मास कसो म्हणून सांगता म्हळ्यार अधिक मास फायदो अधिक मास सूर येता आज सूर येयलें ಸ್ವಲ್ಪ कडेन आज सूर येता कळ्ळें म्हळ्यार अमावास्या अमास जावन अमास आमगेलें चंद्रमास सूर येता कळ्ळें. त्यावेळेस अमास नेक्स्ट सोमार अमास जून 15 येता ते दोता अधिक मास प्रभाव आसा कळ्ळें. फायदो अधिक मास सूर येता 17 मे to 15 जून ह्या वर्सा. अधिक मास म्हळ्यार कसं जालें म्हळ्यार 2 तरां आशिल्ले कॅलेंडर्स
एक इंग्लिश कैलेंडर अथवा ताका म्हणजे सूर्यगणना प्रकारशील कैलेंडर आणि एक चंद्रगणना प्रकारशील कैलेंडर कळवा म्हळ्यार चंद्र म्हळ्यार ही धीमी म्हळ्यार ही स्लो आता म्हळ्यार उगूरताची गती कळवा शीघ्र गती न्ही मंद गती आता हे कोणाक चंद्राक त्यावेळी चंद्र उगूर वता सूर्य ಸ್ವಲ್ಪ मुखारी ध्रुवगतीले वता तशी येतना चंद्र मागशी पडता म्हळ्यार चंद्रमासोय मागशी पडता तेजे दिवस पुराय मागशी पडता येता प्रिन्सिपल कळवा तशें हेची चलतना चंद्रमास तशी वतना चंद्रमासाक 354 days ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಸೂರ್ಯಮಾಸಾಗ 365 days ಸೂರ್ಯ ಇಯರ್ ಆಗ ಸೋಲಾರ್ ಇಯರ್ ಆಗ 365 days ಅತ್ತ ಚಂದ್ರ ಇಯರ್ ಆಗ ವರ್ಷ ಆಗ 354 days ಅತ್ತ तसे डिफरन्स 11 days अता 11 days आळगी ताका येता तशें म्हळ्यार हांगा करेक्ट सांगया म्हळ्यार हय करेक्ट सांगया म्हळ्यार 32 months म्हळ्यार 32 मास महिने आनी 16 दिवस आनी 3 घंटे 12 मिनटां तशी एक पुढे वतना अशी पुढे वतना कसं येता म्हळ्यार ते पिरियडाक एक मास अदीक येता कळवा अदीक येता म्हळ्यार एक्सस येता एक्सस इयर ते वेळार ते म्हळ्यार तितलाक व्यत्यास आसा म्हळ्यार फरक आसा हे चंद्र आनी सूर्य आमचे ते दिवसाक क्रमाक ते हे त्यावेळी ते एडजस्ट करूंक ते कॉम्पेन्सेट करूंक हे अदीक मास येता कळवा इन शॉर्ट सांगितलें त्यामुळे ताचे गणित आनी सुमार आसा म्हळ्यार समाज गणित येता हे गणित हांगा पुराय ज्योतिशां पुराय सांगिल्लें म्हळ्यार इतले दिवस जाता 32 months 16 days 4 hours 4 hours and कितले मिनटां 12 minutes करेक्ट जें आशिल्लें गणित जाय तशी हे पिरियडार एक पिरियड येता इतले एक 29-30 days चेडा ते एक म्हयनो येता ते म्हयन्याक अदीक म्हयनो म्हणचे म्हळ्यार ते साधारण म्हयना म्हणीक न्ही ते ताका कसं म्हळ्यार तांचो तिथी ना कळवा कसलेचे शुभ मुहूर्त ना कळवा तशें जावन कसं जालें म्हळ्यार ताका कसले उत्सव ना उत्सव करूं ना कसलेंय करूं ना ते म्हयन्यार म्हळ्यार ते अदीक म्हयनो ताका कसलेंच बाधक जायना म्हूण सांगून ते म्हयन्याक सगळे कसं करता इग्नोर करता ते एक सांगता ताका मल मास ते मला म्हणजे कसले गुण जाता का म्हळ्यार आमगे मल गाण वागून वता तशी ते मल मास म्हणून सांगता तशें हे मल मास म्हणटा ती युजलेस कसलें प्रयोजन ना कळवा अशें सगळें म्हणटा ताका कसलें हें करूं ना गृहप्रवेश करूं ना बर्थडे मूंज करूं ना पुजा आदी कर्म कसलें करूं ना अशें निमती ते म्हयन्याक कसो येयल्यार कसं म्हळ्यार ताका नांव येना ते म्हयन्याक 12 म्हयन्याकय मासाकय नांव आसा कळवा नारायण मास माधव मास अशी गोविंद मास अशी नांव सगळें दिता पळय वैशाख पौर्णमी दिता पळय ताका ह्या म्हयन्याक नांव येना अशें जावन हांगा स्मार्त ब्राह्मणांनी आनी कर्मीनी वेदकर्मी फलोदिश्ट कर्मी आनी सगळे तांकां कसलें करूं ना ह्या म्हयन्याक ते निमती ह्या म्हयन्याक ताका मल मास म्हणटा तेणी अशुभ मास म्हणटात निश्ट्रोजन मास तशें दूषण मास अशें पुराय सांगतात अशी हांव ताका अपमान करतात कळवा अवगणना करतात निंद करतात मास कळवा त्यावेळी हे मासाचे अधिष्ठा देवी आसा न्हय तिका मस्त बेजार जालें मस्त हें कश्ट भोगता तशें जावन ती हांगा विष्णूक म्हळ्यार ती इवन अशें जातना सगळे मास हें पुराय हें करता आगोश करताची कळवा एका फेस्टिवल्स करताची विज्ञान म्हयना मात्र अशें ना तेंची मस्त बेजार जालें बेजार जावन एका सगन करूं जायना तिका जाय सगन ही जाता तिका
तशी ते एका वेळा दिसतं की ते आत्महत्या करया म्हणून सुईसाईड करया म्हणून दिसतं. तशी असताना तिने कसं केलं म्हळ्यार चला विष्णू भगवानाक देखून आमकां एक निवेदन करया कसलें एक दुःख निवेदन करया कंप्लेन करया म्हणून वैकुंठाचें केलें. वैकुंठा वचून गेल्या अवस्था ताका पळोवन ते विष्णू भगवान एक सखारावा एक सांगला तुका तूं भियेची काय नाका हांव तें संरक्षण करताय म्हणून कळ्ळें. हांव तुका ज्या केल्लें हें पुराय मंगळ पुराय मंगळ यांशे कार्य करूं अशें मंगळ करूं स्टप्स करता म्हणून सांगलें अरेंजमेंट करता म्हणून. तांत जेव्हा तिका एक समाधान जेन्ना आश्वास मेळना तिका म्हणून सांगून विष्णून तिका घेवन गोलोक वृंदावन चमकलो कळवा. गोलोक वृंदावन कृष्णाक देखून म्हळ्यार कृष्ण लोकांत येवन चमकले. कृष्णान देखील सताक तिका हें पुराय कंप्लेन कसं म्हणून तिका विष्णू सांगिल्लें आसा कळवा. तेची हांव तुका सडे भिवचे नाका सक्कल सर्व मंगळम जे जातलें ह्या म्हयन्यांत ह्या म्हयन्यांत तुका हांव मिगेलेचें नांव दिता तुका कळवा. मिगेलें नांव सर्वोत्तम हें अशें नांव आसा मिगेलें पुरुषोत्तम कळवा. तें नांव तुका ह्या म्हयन्याक दिता तरच जाल्यार बेजार करता नाका. सर्व मंगळम भाव कळवा. सक्कल दर आशिल्लें मंगळ तुका हातूं येता म्हूण सांगून तिका आशिर्वाद केले कळवा. तशी ते दिवस जोर न्हू आनी ते मात न्हय कोण पळय भक्ती करता हें तो म्हळ्यार विंगड कसलें करचें नाका भौतीक हें अशें कर्म करूं अशें न्हय हें मास तुगेलें कळवा. आत्मीय हें अशें कर्म करूंक येता कोण पळय आत्मीय हें आशिल्लें भक्ती विशय हें सगळ्यान तो मुखासून येता. ताका कसं येता म्हळ्यार विंगड मासा म्हण कितें विंगड मास हे मासान तो ताका अनेक गुणां ताचे गूण मेळटा. अनेक गुणां कोडी 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 कळकटलेनी ताका हे गूण मेळटा. एक वेळाक हरे कृष्णा म्हण सांगल्यार ताका कोडी कळशिल्ले गुण आशिल्ले गूण ताका मेळटा. कसं भक्ती केल्यार ताका मेळटा. तेच पुरुषोत्तम मासाचें महात्म्य कळवा. तशें कर न्हू तेच वेळार म्हाका तूं सुमार सांगू आसा तें आतां इंग्रजीन सांगचें आसतली कळवा. हांव संक्षिप्त सांगिल्लें मात्र कशें तें हें आयिल्लें मास आयिल्लें कसले तरा आशिल्ले गूण मेळ्ळे कोणाक देखून ताजें जें पुरुषोत्तम म्हणून नांव येयलें कृष्णाक देखून स्वयं कृष्ण भगवानान दिलेलें तें हें नांव कळवा. तें तें पुरुषोत्तम ताका तेणी इतलें हें प्राधान्य इतलें महत्व हें म्हयन्याक सर्व मंगळ हे म्हयन्यांत जाता. तेच वेळार कोण पळय चुकी करता हे म्हयन्या अपमान करता कळवा. कोण पळय नाकजेले पुराय सांगता हे म्हयन्याक ताका कसं येता म्हळ्यार तो व्हड अपराध करता कळवा. ते अपराधाक अशी शिक्षाय मेळटा. कितले पळय पाप कितले पळय पुण्यकर्म केला ताजे कितलीं कोडा आनी कोडी लेखान गूण ताका मेळटा. तशी पाप कर्म केल्यार ताजे पाप कर्माचे फळ आनंद कोडी कळवा चेडटा वयर जाता मेळटा. तशी तावळे हे म्हयन्यांत तो कोणी पाप करूंचे विशेष जावन वैष्णव अपराध कळवा. वैष्णव दे केल्यार पुरो मस्त येतलें कळवा. ते अपराध एवॉयड करता म्हणून सांगिल्लें. आनी तो एक वेळाक कृष्णान पांडवांक सांगलें तुमी पळय इतले पुरो कश्ट भोगता वनवास हें सगळें ताचें कारण कसं म्हणून कळालें तुमकां म्हणलें मागीर फुडल्या जन्मान तुमी हे अधिक मासाक हे पुरुषोत्तम मासाक अपमान केल्लें आसा. ते निमती तुमची इतली कश्ट आयला इतली कश्ट भोगच्याचें कारण तें तेमती तुमी अधिक मास म्हळ्यार पुरुषोत्तम मास अनुष्ठान करायची तप अनुष्ठान करायची व्रत अनुष्ठान करायची. तशें तांणी व्रत अनुष्ठान करून तांकां राज्य युद्धांत जय मेळ्ळें आनी राज्य परतून मेळ्ळें. सर्व मंगळ सर्व ऐश्वर्य तांकां मेळ्ळें. तेच वेळार तेचे वेळार द्रौपदीक सांगलें तुका 5 ब्राह्मण मेळ्ळेले पती मेळ्ळेल्याचें कारण कसलें म्हण करता तुका आनी तुमकां वस्त्राश्रय केल्लें जाल्लें तें हेंचें कारण फुडल्या जन्मांत तूं मेधावी मग आशिल्ली पुत्री ज्या नाशिल्ली धूव ज्या नाशिल्लें
त्या वेळार तुगेलें सांग आसतना तुगेलें आम्मा गेल्ली मागीर तबस आशिल्ले मेधावी तुगेलो आनूय ऋषी तो बी सरपंचाचेर गेल्लो तूं एकली जाल्ली तवडे दुर्वासा मुनी आयल थंय दुर्वासा मुनी मेधावी आशिल्ले व्हड फ्रेंड आशिल्लो कळ्ळें तवडे ती कसं काय करूं कितें आयिल्लो आतां ताणें उपदेश दिलें तुगेलें कश्ट पुराय वतलें हे अधिक मासाचें व्रत अनुश्ठान करी म्हूण सांगलें तेणें एक परिहास केलो ताका कळ्ळें अपमान केलें ताणें मेधावी दुर्वासा मुनी तसो तुमकां भयंकर कोपिश्ट न्हू ताका कोप आयलो वय तवळे गेलें फ्रेंडान दूग न्हू तिकडे मस्त कष्ट येस न्हू तिणें अशी सांगिल्लें आतां म्हळ्यार गूण मेळची ना म्हणून सांगिल्लें आसता बरो जाल्यार हांव तें क्षम करतां जाल्यार तूं आस न्हू म्हळ्यार मस्त चिंदी आशिल्ली कितें कळ्ळें ते पळय तूं इतलें अपमान तें हाका म्हाका केल्यार हांव तें सकन करतां जाल्यार अधिक मास म्हळ्यार पुरुशोत्तम मासा तूं अपमान केल्लें तें क्षम करूं जायना ताजी कश्ट तें भोगूंक येता तशी ती तपस्स केलें तेणें मस्त दुख्ख येयलें तपस्स केलें कोणाक शिवा तपस्स करून शिव प्रत्यक्ष येवन शिवा लागीं वर कसलें निमगेलें कसो म्हणून म्हाका पती जावका 5 वेळा पती जावका म्हणून सांगलें तथास्तु म्हणून शिवान सांगलें म्हळ्यार शिवान सांगलें की 5 पती तुका मेळटले अय्यो 5 पती म्हाका वचून म्हणजे माय बापा आसा तिका कश्ट जालें शिवान सांगलें की विल्ले वर आसा न्हय तें परतून काडूं जायना तें हें जालें जाल्यार एका काम करता कसं म्हळ्यार तुका नेक्स्ट जन्म 5 पती मेळटली हे जन्मांत ना ते काम करिना तशी हे जन्मांत तूं हे पांडवा हे 5 पती तिका मेळ्ळे हे म्हळ्यार त्रेतायुगांत तेणें जन्म जावन येतना तिका 5 पती 5 पांडव मेळ्ळे तेच वेळार तिका वत्साश्रमी जाल्लें ते जेवच्याचें कारण हें म्हणून हांगा कृष्णूच सांगता हें सगळें पुराणांत सांगिल्लें आसा म्हळ्यार पद्मपुराणांत भविष्यपुराणांत सगळ्याचे उल्लेख आसा तें ती हांव सांगिल्लें त्यावेळी मस्त जेन्ना सांगता जे कसलें मासांत आमी कर्क गेल्ले कसलें आमी कर्क गेल्ले कसलें ह्या अधिक मासांत ह्या पुरुषोत्तम मासांत अनेक नियमावली ही सांगिल्ली आसा तातूंत तातूंत मुख्य आशिल्ले 3 कार्य मात्र हांव सांगता अनेक कार्य सांगिल्लें आसा जाल्यार मुख्य जावन 3 कार्य कशें म्हळ्यार पळय सकाळींच ब्रह्ममुहूर्तार उठोंक आनी पुण्य नदीन स्नान करता पुण्य स्नान करता आनी भगवद्गीता भागवत जप आनी हरिनाम जप हे सगळें करता आनी भगवद्गीता भागवत एस्पेशली भगवद्गीतेचे 15 अध्याय ते केन्ना निरंतर पारायण करता आनी भागवतांतलें ब्रह्मस्तुती मागीर गोपी गीता अशें पुराय पारायण करता मागीर चौराष्टक मागीर अशें हें सगळें आसना तें पुराय ब्रह्मसूत्र भागवत ग्रंथ ते पारायण ब्रह्मस्तुती जगन्नाथ अष्टक अशें पुराय आमी करता ते वेळाचेर फस्ट तें मागीर तुळसी प्रदक्षिण करता तुळसीची पूजा करता तुपा दिवो दाखोवता जगन्नाथाक नाल्यार राधा कृष्णाक सगळें तुपा दिवो दाखोवता म्हळ्यार दामोदर मासांत केला म्हणजे अशी आमी करता तुळसी प्रदक्षिण तुळसीक तशी पूजा करता तुळसीला 8 नांव आसा न्हू तुळसीक ते 8 नांव आमी सांगता वृंदावनी विश्वपूजिता पुष्पसारा नंदिनी कृष्णजीवनी विश्वपावनी आनी तुळसी देवी अशी
8 नांवां आमी केन्ना सांगून प्रदक्षिण करता आनी तें तुळशीचें कीर्तन सगळें म्हणटा. म्हणटा म्हळ्यार तुळशी प्राधान्य कसं म्हळ्यार तुळशी झाडा वयरी सगळे 32 crores ऑफ देवता असं निवास करता म्हणून सांगिल्लें आसा. तशेंच तुळशीची मुळांतू सगळं तीर्थ कोडान कोडी तीर्थ आसना ते तीर्थ पुराय तुळशीला मुळांक आसता कळ्ळें. तशी सर्व मंगळ कार्यता म्हळ्यार सगळे देवांगेले सगळे तीर्थाचे हें सानिध्य तुळशींत आसा. ताचे पुण्य पुरो आमकां मेळटा कळ्ळें. ते वेळार ते पुण्य कशी आनंद कोडी पुण्य जावन ते वांटून येता म्हणून सांगिल्लें आसा कळ्ळें. तशी अशी तीन कार्य तीन कार्य आमी केल्यारूच पुरो तातूंत आमकां मस्त गूण मेळटा. म्हळ्यार तुमगेलें आमगे जप करचें आशिल्लें जप आमगे मस्त करता हरिनाम कीर्तन हरिनामा जप ते पुरो आमी मस्त करता कळ्ळें. मस्त केल्यार ताचे कितलीं म्हणटा चेड जावन हें जाता. तें स्पेशल म्हयनो ह्यो कळ्ळें. भक्ती करचें आशिल्लें हे भक्ती सांत जें आशिल्लें का म्हयने आतां हें कळ्ळें. तशी हें आम्हाला अधिक मास आसना हे परब्रह्म आनी परमात्मा परमेश्वर सर्वोत्तम पुरुषोत्तम भगवंत कृष्ण अंतू प्रेम भक्ती सांत जावन आशिल्लें जावन आसूं हे म्हयन्या म्हणून सांगिल्लें आसा. तशी आमकां कृष्ण प्रिती दया कृपा संपादना करून कृष्णा सर्व ऐश्वर्य कृष्णान म्हळ्यार सर्व ऐश्वर्य कृष्ण धामाक सर्व ईश्वर प्राप्ती म्हणून कृष्ण धामाक आनी कृष्णाले प्रीती प्राप्त करून कृष्णाले कृपा प्राप्त करून कृष्ण धामांत आमकां परतून वचूं येता इसी जावन वचूं येता म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार हांव बरी संक्षिप्ती हांव ब्रीफ जावन सांगिल्लें आसा. आमकां म्हळ्यार मुख्य बिंदू कसो म्हळ्यार आमी ह्या म्हयन्यांत कृष्णा लागीं प्रेम भक्ती भावांत ताका पोशण करून आमी पोशण करता खंयचे वटेन हेन केन प्रकारेण कळ्ळें. कृष्ण भक्ती आमी करतना ताका आनंद गुणा ताजे गूण मेळटा बेनिफिट्स मेळटा म्हणून सांगिल्लें आसा. तें ताजें इन शॉर्ट ताजें सारांश कळ्ळें. इतलें बरें सांगून इतलें मात हांव सांगून बाबा आमगेलें अधिक मास पुरुषोत्तम मासाचें कार्य हांगा समाप्त करता. हरे कृष्णा. कसलें चुकी नासल्यार म्हळ्यार विशद हांव तुमकां आनी प्रवचनां मेळचें आसूं दिसता म्हाका. आतां काय आसा हांव म्हळ्यार आतां हें सांगून पळय हें 15 अध्याय म्हणजे तरी देश वेळ आशिल्लें तें युटिलायज केल्लें जाता सांगूंक येता. तशी हरे कृष्णा धन्यवाद. पुरुषोत्तम मास की जय जय नाम संकीर्तन की जय जय. हरे हरे कृष्ण. Thank you so much. कृष्णा. Thank you so much, bro. ಚಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ जी व्हेरी व्हेरी एक्सॉस्टिव्ह क्लास पुरुषोत्तम योगा पुरुषोत्तम मासापासून इम्पॉर्टन्स याचे क्लास मुखार वच्चा ಸ್ವಲ್ಪ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ कोणाक क्वेश्चन्स असल्यार चॅटार घालका नाल्यार तुमकां प्रभुजी डायरेक्टली निघू येता. कसले क्वेश्चन्स आसा प्रभुजी लिंक येता तुमकां डायरेक्टली. हरे कृष्ण प्रभुजी. सांगे हरे कृष्ण. जय गौरांगी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. दंडवत प्रणाम. तुम्ही आज सांगलंय की 15चे श्लोक सर्वस्याचे अहम सन्निविष्ट परमात्मा आमगे हृदय आमी तर बैसून आमकां ज्ञान आणि स्मरणे विस्मरणे हांव दिता म्हणून म्हणटा परमात्मा. स्मृती विस्मृती ज्ञान प्रदिता वय वेद कळलो हा वय आमगेल काम कसं दिसतलें रे. आमगेल पात्र कसले
देवान आमकां तें उदकास दिवचें, देवान आमकां विसराचें हा जाल्यार पळय पळय आपण आतां हांव सांगिल्लें आसा आमकां आं म्हळ्यार कसलें उदक आसना म्हळ्यार आमी येतना ना आसची कळ्ळें आमकां म्हळ्यार एक जन्मान येतना फुडल्या जन्माचेर कसलें उदक आसना आमी कसलें अशें केल्लेली आमी कसलें कर्म केल्लेलें आमकां कसलें जेवका आशिल्लें आनी आमकां कसो आतां जेवका तें जो आमकां तो उदक आसना आतां म्हळ्यार फुडल्या सगळ्या जन्मान तो आमी आतां भक्ती केली जाल्यार भक्ती नाश जायना ते भक्ती आसा म्हळ्यार खंयच म्हणून पळय आमी तें सडलेलें आमी हे जन्मान तो थंय सुद्दां आमी सूर करता ते भक्ती कळ्ळें जाल्यार ही भौतीक जें आसलें कार्य कसलें आसा पळय त्या कार्य सकट आमी आमी विसरून वता त्यामुळे तें आमकां तो उडगास ना आतां भक्ती केल्यार आमी विंगडकसांनी केल्यार आमकां तें उडगास ना ते उडगास दिवच्या कृष्णाक जाय म्हळ्यार आमकां आमगे परमात्मा रुपेण कृष्ण आमगे हृदया भितर आमकां देखना आतां न्ही आमकां कृष्णाक देखना अनुभव कर येतो आमकां अनुभव कर येतो कृष्ण सांगता भगवद्गीतेर रसोगमप्सुगम दिया प्रभास्मी शशी सूर्यो तेचे फुडें सांगिल्लें आसा हांव कोणा कोणा कसं कसं म्हळ्यार सकाळी भायर आमकां उदकाक पितना उदकांत हांव आसा उदका रस म्हळ्यार तेजी रूच आसा न्हू उदकाची रूची हांव वता कळ्ळें वायू भूमिरापो नलो वायू खम मनो बुद्धिरेव च अहंगारमिति मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ते सगळें हांव वाचता कळ्ळें भूमी वायू हें पुरो हांव वाचता आमी वायू आमी यूज करता उदक आमी यूज करता सगळें आमी यूज करता हे खंय सुद्दां मेळ्ळें आमकां ताजे कसले बोध आमकां सुद्दां हे सगळें कृष्णान कोण दिलें ते आमी अनुभव करताचे कळ्ळें तशी आमी कृष्णाक उडगास कृष्णाक आमी अनुभव करीत देखूं जायना इतलें म्हळ्यार देखचे दोळ आमकां ना आत्मीय दोळ आमकां ना आत्मीय तो कृष्ण कळ्ळें त्यावेळी आमी भौतीक येता भौतीक इंद्रियां ज्यो आमकां आतां श्री कृष्ण नामादी नाम भवेत ग्राह्यमिंद्रिय सेवन मुखी दिखवादो स्वयमेव सुरत्ती म्हणून सांगिल्लें आसा न्हू कळ्ळें त्यावेळी आमी कृष्णाक देखूंक कशी भक्ती करूंक जाय भक्तीन मात्र आमकां वेद सगळं करून दिला कसं आमकां भक्ती शिकोवच्याक भक्ती केल्या शिवाय कृष्णाक मेळूंक जायना कळ्ळें तेच 15 अध्याय सांगता तें ब्रीफ जावन 15 अध्याय सांगिल्लें रहस्य ज्ञान जाय भक्ती भक्ती कर कृष्णा म्हळ्यार आमी भक्ती नाशिल्ली फुडें कृष्णा लागीं वैकुंठांत आमी तें वैकुंठ सोडून आमी दिक्कार सोडून कृष्णाक दिक्कार सोडून आमी हें गायलांचे तें आमी शिक्षा भोगता बोध ना आमकां असो ना आमी आमी आमकां ते बोधूय ना त्यावेळी हें सगळें उडगास करता कृष्णा ना आमकां म्हळ्यार एक जन्म हांवें तेंच हांगा सांगिल्लें सर्वस्य च सन्निविष्टो मता स्मृती ज्ञानम अपोहनम चा म्हणून सांगिल्लें म्हळ्यार हांवें स्मृती दिवचें हांव विस्मृती दिवचें हांव ज्ञान दिवचें हांव तुमकां कळ्ळें तें सगळें हांव गेले कृपा आयलें तुमकां कसलें करूचें ना भक्ती करता तुमी वेद कसला दिला हे वेद ज्ञान दिला कसं लागा कृष्णा बोध दिवच्याक आमी कोण आशिल्लींची आमी खंय आमगे स्थिती आतां कसलें इतलीं आमी कश्ट भोगताची आमी आमगे कश्ट निवारण कशी करता हे सगळें वेद हांव सांगिल्लें आसा कळ्ळें तें कृष्णा सांगिल्लें वेद पुराण कृष्णान आमगेले हे न्ही आमगेले कृपा दाखोवच्याक कृष्णान दिलें तें वेद पुराण करून दिलें नाल्यार कृष्ण वेद पुराण करना सृश्टी करतना कृष्णान वेद पुराण करून दिला म्हळ्यार मॅनल करून दिला कसला म्हळ्यार आमी पळय कसला कश्ट इतली भोगताची आमकां इतली ते उर्गास व्हरना इतलें आमकां ज्ञान ना इतलें आमकां धन ना न्हय इतली म्हणजे आमी आश करताची आमी आश करता तें जो आमकां उडगास ना अशें फुडल्या जन्मांत आमी कसलें केलेलें आमी फुडल्या जन्मांत कसलें आशिल्लींची आमकां उडगास ना आशिल्लें काय ना ते उडगास म्हळ्यार फुडल्या जन्मांत तो पळय हें कर्म करून थंय रबयलेलें हे कर्म हे जन्मांत तूं शूर करी म्हूण आमकां प्रेरणा दिता भितर सून कळ्ळें भितर बसून प्रेरणा दिता तें उडगास करचें म्हूण सांगचें कळ्ळें उडगासीचो कृष्ण विस्मृती दिता म्हळ्यार एक कार्य आमी करूनच जाय तें करा म्हळ्यार तें आमी उडगास दिल्यार आमी तें करताची कृष्ण सांगता तें तुका उडगास कर तें करून जाता तें आतां करनाका म्हाका हें केला दिवन कळ्ळें तें उडगास कळ्ळें तेजे तो अर्थ तें जाता म्हळ्यार सर्वस्य त्यागम सन्निविष्टो मत स्मृती ज्ञानम अपोहनम वेदस्य सर्वे अहम वेद केल्ला कसला म्हाका कळूंक म्हणून कळ्ळें म्हाका हांव कोण म्हणून कळूंक तुमी कोण म्हणून कळूंक तुमी इतली ते कश्ट भोगता म्हणून कळूंक तुमी कसं करता म्हणून कळूंक कशें वैकुंठांत वचून वचुया म्हणून कळूंक म्हाका कशें प्राप्त करचें म्हणून कळूंक
ताका तर आमी वेद दिले ना कळवा वेद केलो हांवें वेद कळलो हांवें म्हळ्यार वेद तशी करूं जायना कृष्णा सांगून दिवका म्हळ्यार तेणे ब्रह्मसदाय आदिकवये मुख्यंदिय सूर्या म्हणून सांगिल्लें वेद फस्ट दिलेले हाका ब्रह्माक कळवा ब्रह्मा दिल्लें ब्रह्मा सांगून तुमी सगळ्यांक कळलेलें तशी तें परंपरा जावन आमकां तें येता कळवा तें ज्ञान येता कळवा वेदा ज्ञान ताका तर कृष्ण तशें कृष्णान तशें सांगिल्लें कळवा आवाज स्तुती दिवचे आवाज विस्पृती दिवचे उडगाचे उडगाचे सगळे आवाज म्हणून सांगितल्याचे कार्य ते ओके आता कळलं धन्यवाद मस्त धन्यवाद प्रभूजी करेक्ट कळलं मागीर यांनी प्रभु माताजीने क्वेश्चन ಅಂತೂ ಏಕ ಏನೇತ ಮಾತಾಜಿನ ಆಮ್ಗೆ ರೋಲ್ ಕಸನ್ ಮನ್ ಕೃಷ್ಣ ತೋಡ್ ಗಾಸಿತಲ ಆಮ್ಗೆ ರೋಲ್ मला लाईक ॲज अ जीवा व्हॉट इज आवर रोल तर हग देवता करतले री ते मग एक आमगे रोल परिशुद्ध भक्त जावचे नाही आमगे रोल फर्स्ट कसं म्हणाले अनुसरण जाव का चॉईस हा मी फॉलो कर का आम्ही फॉलो कर का कृष्ण सांगता बळा सर्वस्व जागृती 15 अध्याय तुमकां हांव सांगून दिलें तें जे एक श्लोकाचेर तूं मस्त विस्तार जावन सांग न्ही म्हळ्यार तें तुमकां तुमकां लेखून सांग न्ही कळवा तें खंयचे फुडें कळ्ळें तें म्हणल्यार तुमगेल्या बरोबर हांव तें म्हाका कळ्ळें तशें हांव तुमकां सांगून दिता म्हणून सांगच्या कितें प्रश्न निमगे म्हणून सांगिल्लें कळवा तशें त्यावेळी वय फस्ट कसं म्हळ्यार अनुसरण जावका वी हॅव टू फॉलो कळवा ओबे आता म्हळ्यार फस्ट म्हळ्यार एक अपराध कसो म्हळ्यार तिनी हेजे अपराध सांगिल्लो आसा म्हळ्यार आमगेले गुरू वचन आमी फॉलो करता कळवा ते कोण पण फॉलो करना ते अपराध म्हणून सांगिल्लें पण गुरू सांगलें आमकां की आमी आयकुका गुरू कसो सांगता तूं अशी करी तशी कर का तशी करून रावबे तशी करून नजे तशी कसं म्हळ्यार सांगता म्हळ्यार फस्ट वी हॅव टू ओबे मागीर मात्र आमकां ते ओबिडियन्स इज द फस्ट रिक्विजिट ऑफ डिसिप्लिन म्हणून सांगिल्लें आसा कळवा आम्ही चिरडुआ सांगता पडे सुधीर सांगेल ऐक सांगेल मागीर तुगेली बुद्धी यूज करून तूं तुका कार्य करूं नका कृष्ण ताका कृष्णान सांगिल्लें मागीर बिना मानव बुद्धी म्हणून सांगिल्लें तुगेलें मन बुद्धी सगळें म्हाका अर्पण करी तुगेले बुद्दीन तूं कसले करा कृष्णा अर्जुनाक सांगिल्लें तूं बुद्धी कसो यूज करून तूं कसो सांगिल्लें हांव युद्ध करना म्हणून हांव युद्ध करना तशें कृष्णाचें मन तें आसना मन बुद्धी म्हाका अर्पण करी म्हळ्यार बुद्दीन तूं कसो करता चांग कसले वायट कसो तुका चांग आनी वायट कसो म्हणून गोतना आमकां जसो चांग आनी वायट कसो म्हणून गोतना कळवा चांग आनी वायट कृष्णा मात्र गोतो तूं तें करूं नका रे म्हणून सांगलें आमी तें करूं नजे आमी कळंट लब्धारी मागीर आमी शिक्षा भोगूं येता पनिशमेंट आमकां आनी मेळटा तशें आमकां हांगासून भायर वचचें जायना हे भौतीक लोकांसून फस्ट कसं म्हळ्यार ओबिडियन्स कळवा सांगिल्लें आयकुका सांगिल्लें आयकून त्या प्रकार आमी करता तशें जाल्यार मात्र आमकां भक्तीन देवचें येता कळवा तूं तें खावं न्हू रे जेळकें मांस खावचें न्हजें भक्तीन येवंक येयलें तें खावचें न्हजें कळ्ळें म्हणून सांगलें रे तें कांय बुगा जाल्यार मात्र आमकां मन शुद्ध जाता म्हळ्यार भक्ती जावका शुद्धी जावका भक्ती मेळटा शुद्धी जावका कळवा पळय मुखार आमी शुद्ध जावका तर शुद्ध आहार आमी खावका मुखार जेळकें मांस खावचें न्हजें लसूण पियाव खावचें न्हजें जेळकें मांस लसूण पियाव आनी कसलें आका पीस परत खावचें न्हजें म्हणून रे नज्जा खावचें न्हजें हें न्हय हें देख जाल्यार कशें येता हे ते देख खावचें न्हजें तशी खावचें न्हजें न्हय म्हयना एक वेळाक जेळकें मांस खावचें न्हजें तशें काय हेचे परत निमगे जाल्यार हे आमकां भक्तीन मुखार वचचें जायना म्हळ्यार आमकां कसो जावका आमी कृष्णाल्या परतून वचूं का कृष्ण तो आमगेलो नातू कळवा कृष्ण तो आमगेलो पिता स्वारम पिता कृष्ण था कृष्णाले सेवक आसा आमी कृष्ण यजमान आसा म्हणून आशिल्ले बोध आमकां येवका कृष्णा बोध येवका कृष्णा ज्ञान आमकां येवका तें ज्ञान आमकां फुल्ल जावन येतना आमी मागीर लसूण पियाव खायना जेळकें मांस तें पुरो त्याग करता ताका असंग शस्त्रेण धृणेन चित्वा आमी सांगिल्लें कळ्ळें तुमकां असंग शस्त्रेण दृढेन चित्वा म्हणून म्हळ्यार भगवतीक जें आशिल्ले बंध पुरो आमी विच्छेद करता छेद केल्यार मात्र आमी आध्यात्मीक आयुश्य येता आमकां आध्यात्मिकता आमगे समज जीव येता त्या जिवितां आमकां येवका जाल्यार हें पुरो त्याग करता ताका
ताका धिडेन चित्वा म्हणून सांगितलं आका जागा हे भौतिक जे आमशिल्लें कार्य आहा भौतिक जे आमशिल्लें भौतिकाचें ताका छेद करून उडोवं काय म्हणल्यार त्याग करता ताका पुराय असं या तातूंत आसक्ती आसा आमचे अनासक्ती येवका अनासक्ती आमचे ते खडग आनी ताका कातून उडोवं काय म्हणून कृष्ण सांगिल्लें मुखारीची तशें तें आमी आयकुका कळ्ळें तशें केल्यार मात आमकां आध्यात्मिकाचें येवचें जाता तशें जाल्यार मात आमकां वैकुंठाक वचचें जाता वैकुंठाचें गेल्यार थंय म्हाका आमकां कसलें कश्ट ना कश्टमुक्ती जालें कळ्ळें कश्टमुक्ती जालें आनी आनंद प्राप्ती जालें कळ्ळें आमकां तें आतां यावं केलें फस्ट आमी सांगिल्लें आयकुका कळ्ळें सांगिल्लें आयकल्यार आमकां मुखार वचून वचचें कळ्ळें धन्यवाद प्रभुजी धन्यवाद आनी कसल्याचें वचचें ना कोणाकय किरण प्रभू ना प्रभू कोणाक क्वेश्चन ना चॅट चयतालो ना